सावड्डे मतदारसंघ हे मतदारसंघाक मोस्ट फेवर्ड स्टेटस मेळपाची गरज आहा, कित्याक आज जे भशेन मायनिंगाचे बॅना खातीर संकट जे पडला ते चड एफेक्ट तांचेर जाला। आमी तिनूय आमचे मंत्री इतल्याच खातीर हाडले, कित्याक रुरल डेव्हलपमेंट, एग्रीकल्चर आनी वॉटर सप्लाय हे वॉटर रिसोर्स ऑल लिंक्ड। आमचे एक डिसिजन जाल्लें आहा की आमी एक टास्क फोर्स करतले। टास्क फोर्स असो आहा की गोंयच्यो जमनी, शेतां जी रोयताले ह्यो जमनी 3 कॅटेगरीन आमी घालतात। एक कोऑर्डिनेटेड वॉटर रिसोर्स आनी एग्रीकल्चर, बरोबर काम करप, शेतकऱ्याक उदक पावोवप हो आमचो हेतू आहा। चड करून मायनिंगाचे दार बंद जालां, ते एग्रीकल्चराचें दार उगडें करप, हें करपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आहा। शुगर फॅक्टरीक कोमात गेल्या, ताचेर उपाय करपाची गरज आसा म्हूण विजय उलयलो। हांवें म्हणलां की साखर कारखानो कोमा ना। अपग्रेडेशन म्हळ्यार कितें, तुजी जी फॅक्टरी आहा ती फॅक्टरी आंतीक फॅक्टरी घेवन आयचे दिसान प्रोडक्शन करूंक शकना। सो यू हॅव टू अपग्रेड द मशिनरी। सो अंडर RKVY देर इज अ प्रोजेक्ट दॅट वी कॅन प्रोसेस। RKVY म्हळ्यार राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, तातूंत आमच्यान ते प्रोसेस करूं येता आनी ताजे फुडलो प्रोग्रेस तांच्या खासदाराच्यान ते दिल्ली लेवलाचेर परस्यू करूं येता। दुसरो तांचो ते स्थानीक लोकांचो जॉबाचो इशू आहा, शेतकऱ्यांचो हार्वेस्टिंगाचो इशू आहा, हार्वेस्टिंग, ट्रेडींग, घेवप, हे ते सगळे जे इशू आहा ते आमी फुडल्या आठवड्याक सोमारा पासून विल ट्राय टू टॅकल देम एज बेस्ट एज पॉसिबल। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।